गोय टुरिस्टीक स्टेट तशेंच टुरिस्टांची बोल्सांय गरम आसता ते वेळार नसत्यो गजाली जाव येता म्हूण DGP जसपाल सिंग संवसारीक मानव तस्करी दिसा निमतान उलयलो। NGOच्या आधारान तशेंच समाजाच्या तेक्यान अशा गजालींचेर आळाबंद हाडूं येता अशेंय तो उलयलो। बेकायदेशीर स्पांचेर कारवाय केल्या कायदेशीर आसा तांकां खंय कोणूच आडमेळी हाडचे ना। We are developing information because unless information is there, any tourist place would become a very attractive target for such kind of offences because customers are available. Tourists come, they have the purchasing power. So antisocial elements target tourist place because they get the business there. We need to tackle this problem with more efforts, coordination with the NGOs. So I have instructed my officers also that we need to tackle this problem with all seriousness that it deserves. No human being should be put into a profession without his consent. So bringing girls and sexually exploiting them is a very heinous offense. बहुत सारे जो illegally run massage parlors थे उनको बंद किया गया है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक आयुर्वेदिक जैसे कहते हैं सिस्टम है और हम नहीं चाहते कि हम उसके बीच में भी किसी इस तरह का नाजायज़ फियर डाला जाए किसी के मन में। किसी की बोनाफाइडी जो एक्टिविटी है, जो इसमें अच्छी तरह से ट्रेंड ऑपरेटर्स के थ्रू जो काम कर रहे हैं, प्रॉपर लीगल सिस्टम को अडॉप्ट करके ये काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम आपके थ्रू उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनको किसी भी तरह की हरासमेंट नहीं होगी। स्मृती इराणीचे धुवेचे कथित कॅफे बाराचे प्रकरणाक आता लँड फिलिंगाचो एंगल आयला। आसगावचे सिली सोल्स कॅफे अँड बार बेकायदेशीर पद्दतीन लँड फिलिंग करून उबारला म्हूण आयरिशान गोंयच्या चीफ टावन प्लॅनरा कडेन कागाळ केल्ली। उत्तर गोंय सिनियर टावन प्लॅनरान त्या कॅफे बाराचे इन्स्पेक्शन करचे म्हूण चीफ टावन प्लॅनराक निर्देश दिला। स्मृती इराणीचे आसगावचे कथित सिली सोल्स कॅफे बाराचे प्रकरण आता TCP कडेन पावले। बेकायदेशीर लँड फिलिंग करून हे कॅफे बार उबारला म्हूण ॲडव्होकेट आयरिशान कागाळ केल्या उपरांत गोंयच्या चीफ टावन प्लॅनरान त्या कॅफे बाराचे इन्स्पेक्शन करचे म्हूण उत्तर गोंय सिनियर टावन प्लॅनराक निर्देश दिला। ॲडव्होकेट आयरिशान 28 जुलयाक CTP कडेन कागाळ करतना TCPन ह्या लँड फिलिंगा कडेन लक्ष दिवचे। बेकायदेशीर पद्दतीन जमनीचे स्वरूप बदलून हे रेस्टॉरंट उबारला। हे रेस्टॉरंट स्मृती इराणीची फामिली चलयता अशें तांणी नमूद केल्ले। स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। पंचायत वेंचणुके खातीर पयलेच फावट वेंचणूक आयोगान लोगो लॉन्च केलो। लोगो आशिल्ल्या टी-शर्टाचे अनावरण जालें। उमेदवारांनी आचारसंहिता पाळची। प्रचार राती 10 मेरेन करूंक मेळटलो। फ्लायिंग स्क्वॉड सगळ्याचेर नजर दवरतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार दिल्या। सोशल मिडिया वयल्या पोस्टांचेर तशेंच मिडिया कव्हरेजीचेरूय वेंचणूक आयोगाचे लक्ष आसतलें। लोकांनी 10 तारखेक मतदानाक भायर सरचे म्हूण वेंचणूक आयोगाचो उलो। To keep a check on the Model Code of Conduct, enforcement and violations, there are 3 such teams. One is a flying squad team, which consists of an executive magistrate officer. It consists of the police personnel also. It will consist of a videographer and it consists of a driver. These teams will be going, will be taking the complaints of Model Code of Conduct violations and will ensure that the enforcement takes place as per rules. There are also excise teams which are ensuring that liquor distribution component of the Model Code of Conduct is not violated. So from the excise commissioner order, there have been 2 inspectors allotted per taluka. So there are 10 teams with 2 inspectors each. We also have a strong monitoring mechanism. The expenditure of the candidates are being regularly monitored by the expenditure monitoring teams of the ROs. There is a media monitoring team also at the district level which is monitoring whether any campaign is violating the Model Code of Conduct, and it is also monitoring the social media and the news and the print media. Apart from that, Section 144 order regarding the arms held by the people in the areas going for voting is issued by the district collector.
Like in the same way, the liquor prohibition after 10 o'clock order also has been issued. The campaign period has been restricted till 10 p.m. and that has to be followed by the candidates. Today we are unveiling for the first time to generate the awareness among the voters of village panchayat to make them aware that the preciousness of their vote. We are also going through the social media, Twitter and Facebook and Instagram, and through electronic media also we will be doing, and through radio also we are doing, so that to make register them that 10th August from 8 to 5 they have to come and vote. काल खांडेपारा ॲक्सिडंट एकल्यान गाडी घराचेर मुखली. धपक्या सरशी घराची वणत कोसळ्ळी. गाडी चलोवपी पुलीस म्हूण घर मालक आनी समाज वावुरपी संदीप पारकार सांगता. तो सांगता ते प्रमाण गाडी चलोवपी खंय पुलीस कॉन्स्टेबल, गाडयेचे खंय सारखे डॉक्युमेंट नाशिल्ले, ते भायर खंय तो सोरो पिवन गाडी चलयतालो म्हूण दुबाव. पळयता आसतले आज 3:30 वरांचेर एक कार येयली, हुंडाय i20, आनी तितूंत एकलो पुलीस कॉन्स्टेबल ती गाडी चलयतालो. तो राजभवनान कामाक आसता. आनी एक म्हणजे वायलेशन तेज्या गाडयेक पोल्युशन सर्टिफिकेट ना, टिंटेड ग्लास आशिल्ले, आनी तिसरे म्हणजे तेगेले इन्शुरन्स आसा ते 7 मे 2020 काबार जाला. हे पुलीस जावन इतले वायलेशन करता, हेजेर एक्चुअली सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची गरज आसा. असले मनीस टर्मिनेट करपाची गरज आसा. कित्याक आज तेणे जे आमच्या घराक जे डॅमेज केल्या पळय न्ही, हे ड्यू टू नेग्लिजन्स. इतलो रफ ड्रायव्हिंग तेगेलें आशिल्लें. आतां ताका मेडिकल टेस्टिंगाक व्हेला. म्हाका डावट आसा एक तर तो ड्रग्स घेतलो आसतलो नाजाल्यार पिला तरी आसतलो, कित्याक नॉर्मल मनीस इतलो हिट करूंक शकना घराक. तेगेलो ब्रेकार म्हणटा तो पाय नाशिल्लो. आनी जेन्ना आमी घरांतल्यान धांवन येयलीं तेन्ना पळयत जाल्यार तेका कितें जालां तें खबर नाशिल्लें. तो शुद्धरूच आशिल्लो. म्हाजी मातशी चूक जाली. तेणें म्हाका प्रॉमीस केलें की आपल्या कडेन चूक जाली, आपल्या कडेन इन्शुरन्स बीन कांय ना, आपूण त्रासान पडटलो, आपूण पुलीस कामाक आसा म्हणून हांवें ताका ह्युमिलिटी कावंट हांव ओके म्हटलें, तूं म्हाजें कम्पन्सेशन करून दिता. तो म्हणपाक आपूण सगळें करून दिता. आनी मागीर 7-8 जाणांक घेवन येयलो आनी आपूण म्हणपाक इतलें करूंक शकना, हेजे पयलें जस्ट टचअप वर्क करूंक शकता म्हणून हांवें ते लास्टाक पुलीस कंप्लेन रजिस्टर करपाची केली. आनी दुसरे तेज्या बरोबर जे येयल्ले तेंच्यांनी नंबर प्लेटी दोनी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो ब्रेक डावन करून वयर काजीनी काडून उडयल्यो. कितें म्हणजे तेंचो कितें एजंडा आशिल्लो खबर ना म्हाका. पयलीं कॉम्प्रोमायजाची भाशा केली आनी मागीर म्हणपाक आपूण तें करूंक शकना. ओके फायन म्हटलें. हांव म्हणलें कंप्लेन रजिस्टर्ड करता. आतां ताका मेडिकल टेस्टिंगा लागून व्हेल्लो आसा. आनी म्हाजे स्पेशली आमचे CM जेचे कडेन होम मिनिस्टर पद आसा बाब प्रमोद सावंत, हेका हांव रिक्वेस्ट करता की असले निश्काळजीपणा तुमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान दवरूं नाका. हे लोकांक त्रासान घालपी मनीस. कितें दुसरें हांव IGPक सुद्दां लेटर करपाचो आसा. आनी आतां म्हाका रिपोर्ट गावलो की हांव ते कोर्टानूच घालपाचो आसा. हांव तेजें एक्शन घेतलो. कित्याक हे ट्राफीक नोसन्स करणारे मनीस हे इतले तेंचे नेग्लिजन्स आसा. टिंटेड ग्लास जे बॅन आसा, हो पुलीस जावन टिंटेड गाडी चलयता. इन्शुरन्स जे सगळ्यांनी अप टू डेट करप आसता, हेजी 2 वर्सांनी इन्शुरन्स भरलेले ना. तेका लागून इतले वायलेशन आसा, तेजेर हांव एक्शन घेतलो. गाडी मारले तेणे रॉंग सायडीन आसा. हय, एक्चुअली तो ती सायडी वचपा जाय, तेणे ही सायडी येवन मारला. आनी थंय म्हाज्या बाबान एक 20 वर्सां पयलीं थंय रिटेनिंग वॉल बांदलेली घराचेर गाडी बीन पडत म्हणून. ती रिटेनिंग वॉल मोडून तेणे घराची मेन वॉल जी आसा, जी जवळ मिटर भर आसा, ती कॉलेप्स जाल्ली आहा फूल. परत स्पिडीन आशिल्लो. हय, स्पिडीन खूब, रश ड्रायव्हिंग खूब आशिल्ले. आनी ब्रेकार म्हणटा तो पायना. खंयच रस्त्यार ब्रेकाचो खंयच आमकां हें उना, सायन येवंक ना. 9, 10 आणि 12 ऑगस्टाक गोंयांत सोरो विकपाक बंदी. 10 ऑगस्टाक पंचायत वेंचणूक आनी 12 ऑगस्टाक मतमेजणी. ताच्या फाटभुंयेर सरकारान निर्णय दिला. हो कायदो वायन स्टॉलाक लागू जाल्यार बार आनी रेस्टॉरंट चलोवप्यांक फक्त फूड मेन्यू चलोवपाक मेळटा. सोरो सर्व करपाक मेळचो ना. त्यांच्यांनी रेस्टॉरंटा भायर नो लिकर म्हूण बोर्डूय लावचो पडटलो म्हूण अधिसुचोवणीत सांगला. मोदी सरकाराच्या हेर मिशन इंडिया बरोबर रीड इंडिया गोंयांतूच न्ही देशभर चालीक लागचे म्हूण विशय प्रधानमंत्र्या मेरेन व्हरपाचें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिला. रीड इंडिया प्रुडंट स्कॉलर सुवाळ्यात तो उलयलो. घरांनी बार्राचे शोकेसीचे वॉर्र मिरोवपाचे परस लायब्ररी मांडची म्हूण सल्लो
ज्ञानपीठ भाई मावजो म्हणटा ताची समाजा विशीं जाणीव विकसीत जाली वाचनात. तो आदी वाचक उपरांत लेखक. रीड इंडियाचो दोनापावला सिदादीन दबाजो. प्रुडंटान कोविडाच्या लॉकडावनान 10वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यांक ऑनलायन आनी ऑफलायन डिजिटल क्लासीं खातीर केल्ल्या लोक उपेगी उपक्रम प्रुडंट स्कॉलर्स लेक्चराच्या माळेन वांटेकार 200 शिक्षक आनी सहयोगी मुख्याध्यापकांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. सुवाळ्याक शिक्षण संचालक शैलेंद्र झिंगडे, ज्ञानपीठ जैतिवंत लेखक दामोदर भाई मावजो, रीड इंडिया फाउंडेशनाचे संस्थापक रघुराम अनंतोज आशिल्ले. कोविड लॉकडावनाच्या परिस्थितीत प्रुडंट स्कॉलर्स उपक्रमाची मानेस्तांनी तोखणाय केली. नवे मिशन we started by Raguraman, which is in Read India. Congratulations for the Raguraman, is the mission he had started. हांवें ताका उलयता आतांच सांगलें, आय एम रायटिंग टू द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर रिगार्डिंग युअर रीड इंडिया मिशन. सो डेफिनेटली ताका हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराकूय बी कॉंग्रेच्युलेट करपाक लायता, कारण दीस मिशन समवन शूड स्टार्ट अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. आमी प्रत्येकाच्या घरांत ल्हानशी लायब्ररी आसपाक जाय, पण आमी थोडे जाण मोठ्या अभिमानान सांगता म्हाजे बार पळयला काय म्हणून. सांगता काय ना? आनी उगडूनय दाखयता दीस इज अ डिफरंट बॉटल्स हा म्हणटा तो. आमी जेन्ना लायब्ररी मेंटेन करतले, धाकली काय आसना, बट ती मेंटेन करतले. बार मेंटेन करचे सोडून लायब्ररी मेंटेन करपाक सुरवात करा अशें म्हाका दिसता. ज्ञानपीठ भाई मावजो म्हणटा तांची समाजा विशीं जाणीव विकसीत जाली वाचनान. तो आदी खंय वाचक उपरांत लेखक. म्हणजे आमकां जे शाळेंत वचपी गरजेचें, पूण ताका सप्लिमेंटरी एंड कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून वाचन खूब गरजेचें आसता, हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. You know me as a writer of some substance, I would say, probably because of my awards that have come my way. But let me confess, I'm not a prolific writer, but I am a voracious reader. And because I am a voracious reader, I have come to become a writer. रीड इंडियाच्या रघुराम अनंतोजान ताजे रीड इंडिया वाचन चळवळीचे मिशन आणि महत्व सांगले. Reading is such an important exercise. Just 10 minutes of reading. 10 minutes of reading can transform the whole nation. It may sound very exaggerating, but it is proved worldwide, right? It is an established fact. Research studies, several of them have indicated that more than 50% of the contribution to success comes from practical reading and problem-solving skills. And Read India is all about enhancing practical reading and problem-solving skills. लेक्चरर शिक्षकांचो समन्वय करून प्रुडंट स्कॉलर्स उपक्रम यशस्वी करपी तेन्नाच्या मुख्याध्यापक आणि प्रिन्सिपलांचो ह्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते भोवमान जालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. स्मृती इराणीचे धुवेचे कथीत बार कॅफे प्रकरणाक मॉडर्न. बार कॅफेचो मालक एन्थोनी दिगामाचो आदोगाद म्हणटा एक्सायज लायसनाचे पयशे भरल्यात ते चालूच उरतले. पोर्तुगेज कायद्या प्रमाण गोवा फाटल्यान सगळे बायलेचे नांवार. इराणीचो संबंदूच ना. कोर्टाक जाप दिल्या. कोर्ट पळयतलो. आयरिश म्हणटा लायसन कशें दिले ते महत्वाचे. लँड फिलिंग जाला. विश्वजितान लक्ष घालचे. स्मृती इराणीचे धुवेचे कथीत बार कॅफे प्रकरणाक वेगळेच मॉडर्न. ॲडव्होकेट बेनी नाजारेत त्या बार कॅफेच्या मालकाचे वतीन गोवा एक्सायज कमिशनरा मुखार केसीक उबो. नाजारेत म्हणटा बार कॅफे एन्थनीचे. तो गेल्या उपरांत पुर्तुगेज कायद्या प्रमाण ताच्या घरकान्नीचे. केसीक एन्थनीचो व्हडलो पूत आयिल्लो. बोगस कागदपत्रांच्या आरोपांचेर कोर्टाक जाप दिल्या. कोर्ट पळयतलो. सुनावणी 22 ऑगस्टाक. License continues. Once the fees are paid, license always continues. But here we are governed under the Portuguese Civil Code. Once we are governed under the Portuguese Civil Code, the ownership of the property is jointly in the name of the husband and wife. In terms of Article 1117, it's husband and wife. But the administration is always in the name of the husband. So that actually needs to be done. And then you have to, if you want to go for the apportionment of the estate. Allegation is that the person who died has signed for the renewal of the license. See, we are in a vibrant democracy. We respect the rule of law.
The authority has issued us a show cause notice. We have filed our reply to that. Let us respect that. Let us allow the authority to take that. ॲक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट आयरिश म्हणटा बार कॅफे इराणीची फॅमिली चलयता. एक्सायज लायसन्स कशें मेळ्ळा तें पळोवंक जाय. ते बार कॅफे खातीर जाल्ले लँड फिलिंगा विशीं TCP मंत्री विश्वजिताकूय बरयला. See, Anthony de Gama, according to the records, has 2 sons, Dean and Dale, and a daughter. So Dean has appeared before this before the excise commissioner, but Dale has not. So I have also drawn this attention to the excise commissioner that we need to know what Dale has to say on this matter too. Is the excise license obtained by submitting false and inadequate documents and by misrepresenting facts? This is the first issue. The second issue is, are there procedural irregularities on the part of the excise officials? The Town and Country Planning Department, because of this land filling, that is a very serious issue. I have also pointed out to the Town and Country Planning Minister, Mr. Vishwajit Rane. I have drawn his attention. I filed a written complaint with the Chief Town Planner yesterday, and I'm sure they will act. इतले मजगती स्मृती इराणीन घाल्ल्या मानहानीच्या याचिकेचेर सुनावणी जाली. दिल्ली हायकोर्टान काँग्रेस फुडारी पवन खेरा, जयराम रमेश नेट्टा डिसोजाक समन्स काढला. सुनावणी 18 ऑगस्टाक दवरला. आपले तसेच आपले धुवेचे नाव बदनाम करता म्हणून स्मृतीन 2 कोटींचो मानहानीचो दावो घाला. काँग्रेसीच्या तिगाय फुडाऱ्यांनी सोशल मिडियार इराणी आड घाल्ल्यो गजाली डिलीट करच्यो म्हूण न्यायाधीश पुष्करच्यान सुनावणेक सांगले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदिवासी समाजांतल्यान संघर्ष करून वयर सरिल्ली एक बायल मनीस राष्ट्रपती पदा मेरेन पावता हाचो दर एकल्याक अभिमान आसूंकूच जाय. मात दर खेपेक उठ सूट वता थंय ती पयली आदिवासी राष्ट्रपती म्हूण मिरवप बरोबर न्ही. सामाजीक जाणीवे विशयी उलयतना ज्ञानपीठ भाई मावज्यान मुख्यमंत्री सावंताचे हजरेत रीड इंडियाचे माचयेर मत उक्तायले. आमची राष्ट्रपती जाल्या ती द्रौपदी मुर्मू. तिची विशीं जेन्ना जेन्ना आयकता पयलीं सुरवाती आयकलें तें बरें दिसलें. आतां परतून तिचो उल्लेख करतना ती आदिवासी म्हणून ती एक बायल मनीस म्हणून पयली राष्ट्रपती म्हणून एक कित्याक गरज आसा. ती राष्ट्रपती एक बरी मनीस आमच्या देशाची राष्ट्रपती जाल्या, राष्ट्राध्यक्ष जाला हाजो आमी आनंद मनोवया. पूण ती आदिवासी, ती ह्या ट्रायबाची, ती ह्या जमातीची, हें म्हाका निखालस आवडलें ना. दीस लीड्स टू द अदरींग. हें भुरग्यांक आमी शिकोवचें न्ही. आमी तिचे विशीं योग्य तो आदर बाळगोवपाक शिकया. पूण तिका लेबलां लावप म्हाका मान्य ना. हें हांव फक्त तिचें उदाहरण दिलां. हें आमी हांगाय करतात. हें अशें जावचें न्ही. ही लेबलां लावपाची न्ही. इतल्या खातीर अयोध्येत राम मंदिराक गोंयांतल्यानय विटो गेल्ल्यो. तेच प्रमाण देशाचे नवे संसद भवनाक गोंयची माती धाडटात. मुख्यमंत्री उलयलो. दिल्ली नव्या संसद भवनाचे काम सुरू जाला. दर एक प्रांताची माती भवनाक वापरपाचो मोदी सरकाराचो संकल्प. ते फाटभुंयेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली माती घेवन पणजे भूमिपूजन जालें. इंग्रजाच्या काळात 100 वर्सां पयलीं बांदलेली हें संसद भवन आज जर टेक्नॉलॉजीच्या ह्या युगात फुडें वयता आसतना आमकां नवीन संसद भवनाची गरज आशिल्ली. फुडल्या 150 वर्सां खातीर आमकां नवीन संसद भवन जें जाय आशिल्लें त्याचो फावंडेशन स्टोन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते घातलो. तो आमी पळयलो. आनी त्याच संसद भवनात जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हांगासल्या सगळ्या राज्यांतल्यान थंयसली भूमी, थंयसली माती ह्या संसद भवनात पावची. 130 कोटी जनतेचे हें संसद भवन जे जावपाचें आसा, वेगवेगळ्या लोकांक प्रतिनिधित्व करपाचें आसा. हें संसद भवन आमकां जाता आसतना खूब खोस भोगता. आनी पुराय गोंयभरांतल्यान आमी म्हणटा की 191 ग्रामपंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींतल्यान हांगातल्यान प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपल्या गांवांतली माती ह्या संसद भवनात पावची. ज्या पद्दतीत रामजन्मभूमीच्या वेळार विठेचें पूजन जाल्लें आनी जी विठा आमी रामजन्मभूमीच्या वेळार तेन्ना धाडलेली तीच विठा आज त्या राम मंदिराच्या पूजन करून राम मंदिराच्या मंदिर निर्माणात जेन्ना उपयोगी येता त्याच पद्दतीत आज तुम्ही सगळे जाण परत एकदा आपापल्या गावांतल्यान ह्याच आमी म्हणटा भूमीचे मातीचे पूजन करपा खातीर हांगासर हजर रावले. आनी आयज हे संसद भवन हो आमचो तुमचो स्वाभिमान आनी अभिमान. आनी ह्या मोठ्या म्हणजेच एक महासत्ता जावपी देशाक एक मोठे संसद भवन मेळपाक जाय. आनी त्या इच्छेन आमचे माननीय पंतप्रधान
नरेंद्रजी मोदीन एक व्हडले स्टेप्स घेतिल्ले आसा. देवळांनी खंयची माती काडली, चर्चीन गेले, मस्जिदान गेले आनी सगळ्या कडल्यान इल्ली इल्ली माती घेवन लोकां कडल्यान भावीक जे आसा थोडे आमकां मुद्दम आपोवन दितात. म्हणजे खंय तरी एक आपली एक फिलींग कशें की आपलोय खंय तरी योगदान आज हाका लागलें. त्या खातीर हांव सरकाराचें सगळ्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा. ब्रँडेड कंपन्यो टॅक्स चुकोवंक लेबल काडून पॅकिंग करताल्यो. येणावळ गळटी जातली म्हूण पॅक केल्ल्या खाद्यान्नाचेर 5% GST लावचो पडलो. GST मंडळाचो वांगडी मंत्री माविन सांगता, सरकारान सुट्या आयटमाचेर खंय GST लायिल्लो ना. दरवाड आनी GST वाडीचेर संसदेत विरोधकांचें रणकंदन चल्लां. मातशें एक गैरसमज आहा, हांव समजता. आतां इट इज हे ब्रँडेड जे आसा ओली तांकां 5% GST आशिल्ले, ब्रँडेड नासले तांकां आसले, पूण पॅक कोण येताले. ब्रँडेड लोक कितें करताले, आपलें नांव घालनासतना वेवस्थीत पॅकिंग करून ते विकताले. ती माल प्रॅक्टीस आमी कंट्रोल करपा जाय म्हूण आमी इवन वन्स इट इज पॅक्ड ऑन 5 kg or less than 25 kg आमी तेजेर टॅक्स बसयला. कित्याक इट वॉज अ लिकेज वॉट वी डिटेक्टेड, ताका लागून ते 5% आमी घातले. आतां सपोज इट इज मोर दॅन 25%, एक सा काडलो, लूज लोकां विकता तेजेर GST ना. दे गिव इट द सेम प्रोडक्ट, दे गिव फ्रॉम अ बिगर सॅक्स, दे गिव इट टू द पीपल. गोंयांत रस्त्याचे 200 मायज कॉन्ट्रॅक्टर पणजेच्या रस्त्याचें काम एकाच कॉन्ट्रॅक्टराक दितात म्हूण आपान इशू केला. त्या कॉन्ट्रॅक्टराची कोट्याची बिलां खंय रोकडीच पास. PCEचे कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन बरेपण म्हूण आपाक दुबाव. मंत्री बाबूश धरून मुख्यमंत्र्याचोय खंय हात आसा. रस्त्याच्या टेंडराची आप ईडी चवकशी मागता. CMान एक अनाउन्स केलो की नोव्हेंबर एंड लेगून नाजाल्यार 1 नोव्हेंबर लेगून सगळे पोटहोल आमी गोंयचे आख्खे काडटले. आतां हो स्टेटमेंट करता पळय तेन्ना तो कसो काडपाचो आसलो ते कोणाकूच समजूंक ना. कित्याक टेंडर पळय घालता तूं ही कामां करपाक जाल्यार 15 दीस लागता टेंडर काडपाक. तेणी कितें केलां, हे पळय एक कॉन्ट्रॅक्टर आहा आसमास कन्स्ट्रक्शन आनी तेजी फॅमिली आहा. एकूच फॅमिलीक तेणी पणजे आनी फोंड्या 15 कोटीचें काम दिलें एकूच फॅमिलीक. गोंया क्लास 1 आनी क्लास 1B कॉन्ट्रॅक्टर पळय आहा हे काम करपी 200 जाण आहा. आनी आमी आयकलां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर पळय आहा न्हू तो हेंचो एकदम गोट. सगल्यांनी पयलें न्हू इलेक्शना पयलीं सगळे रस्ते सारके करताले ते. ह्या क्लॉजाचेर ते रस्तो सारके करताले विदाउट टेंडर. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक इमिजिएटली पयशे, 23 तारखेर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे. मेयान ह्या सेम रस्त्याक पोत्तून तेणी टेंडर काडला. हे फावट कितें केलां, रस्त्याचो नांव चेंज केला. 1 तारखेर बाबूशान हें केलें बाबा की हांव सॉरी मागता की हे रस्ते पिड्यार जाले. निलेश काब्राल कितें म्हणटा रिप्लायान की एक्चुअली त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो फॉल्ट न्हू एग्जाम्पल. आनी म्हणून लागलो CA इब्राहिमान हें केलां, CA इब्राहिमान रस्तो केला. CA इब्राहिमाक आमी सस्पेंड करता 2 वर्सां. आतां आमी वचून PWD विचारलें सस्पेंड जाला कांय डॉक्युमेंट ना सस्पेंड जालो. जिद्दा सर्कल टू मिरामार सर्कल आसमासान गेला ताका कित्याक सस्पेंड करिना. डिमांडिंग एन ED इन्क्वायरी इनटू दिस स्कॅम दॅट हॅज हॅपन्ड. ताका पयशे दिल्या म्हूण तेणी सांगलां. पयशे दितरी इट इज रिस्पी ऑन दॅट सेम कॉन्ट्रॅक्टर टू डू इट. इट इज पार्ट ऑफ द DLP. सो आतां तो फुडलीं कामां ताका मेळचें ना ते आय विल लूक इनटू इट. आतां तितून भितर 5 जाण 6 जाण ते चार्ट दाखयता. फॅमिलीशी यू कॅनॉट स्टॉप. दे आर ब्रदर्स ऑर वॉट एवर. दे आर फर्म्स ऑर दे आर इंडिविज्युअल्स. इफ दे आर डुईंग बॅड वर्क वी विल ब्लॅकलिस्ट देम ऑल्सो. गव्हर्मेंट हॅज टू डू ताका पेमेंट जाल्लो म्हज्या पयलीं जाल्लो. आय हॅव सीन दॅट ही वील रिपेर द रेट एट दॅट सेम कॉस्ट. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.